जावं माय वा सासू माय कोणी ती आसत, घरची एकली स्त्री सर्वांक सुदारसूंची तापान न्हिदत तर ताच्यागी कठिनायची गजाल दुसरी ना. जेजून पेद्रूचे सासूमाईंचो ताप गुण केलो वय. सुवार्त्या प्रमाणे जेजून तिचो ताप गुण केल्ले मात्र हांगा अचर्य न्हय, ती तांची सेवा करूंक लागली म्हणलें ताच्यागी वर्तें अचर्य. पिडेतावन मुक्त जावचें अचर्य वय तरी पयलेंच्या सुडसुडीत चटवटिकांक पाटी वसूंक करचें भोव व्हड अचर्य. जेजूचें अचर्य गुण करतात मात्र न्हय, परत चाटवटिके बरीच जायशें करतात. तें सेवा करतेल्याक पूण पिडेन पडलेल्याक परत सेवा करूंक लावचें अचर्य. तें संपूर्ण भलायकी दिवचें अचर्य. जेजून पेद्रूचे सासूमाईक गुण करचें घडीत ताच्या गुण करच्या मिसांवाचो नमुनो वा टायपस सय. जेजून गुण केलें म्हणटना तें संपूर्णपणी गुण करप. एकल्यान होगडायलेल्या कुटुंबांतल्या आनी समाजांतल्या सेवेच्या, गौरवाच्या, सुटसुटायेच्या आनी चटवटिकांच्या आपल्या स्थानाक परत उबारप. भलायकेचें व्याख्यान जेजून आपुरबायेन पाळ्ळें म्हणयत. एकल्याची सार्वत्रिक भलायकी वा संपूर्ण भलायकी मोतीन दवरून वावुरचेंच भलायकी क्षेत्रांत मिसांव करतेल्यांनी पाळी जे जाल्लो ध्येय म्हणून हातून स्पश्ट जाता. सुवार्ता परगटणेची झळक वा सारांशी सुवार्ता आज आमकां दिता. सगळ्यांतल्यान सुवार्ता परगटूंक जेजूची इच्छाय सुवार्ता कळयता. हेरांक तांचे सेवेच्या आनी गौरवाच्या स्थानाक उबारच्या मिसावांत वांटेली जावन जेजूच्याच मिसावांत वांटेली जावंक सुवार्ता आमकां आपयता.